तांचे अल्कोहोल टेस्ट केला, कितें मेळ्ळा? ना दोगांयलाच केला, दोगांच्या ड्रायव्हरांक मुखार एकमुखा वजीर केला पूण दोगांकच नो अल्कोहोल म्हणून येयला. आनी सर कोण इंजर्ड बी कोण जाल्ले आसा ते गाडयेन आशिल्ले कोण? पुलीस स्टेशन हवालदारा कडेन इन्क्वायरी करपाची. ओके. दोगूय नो अल्कोहोलीक म्हणून रिपोर्ट येयला मिसनाचेर. थँक्यू. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी आगोंद सायडीन वयता त्या वेळाचेर लेपर व्हॅली ज्या जाग्याचेर दुमणे म्हणून वळखता थंयसर आज एक रेंटाची गाडी जाल्यार दुसरी आंध्र प्रदेशाची गाडी दोनीक्यो भायलेच लोक चलोवपी गाडयो आयज हांगासर नव्या आनीक सुळसुळीत आनीक स्ट्रेट रोडाचेर एक्सिडेंट जाला. ह्या एक्सिडेंटान सुदैवान म्हणटा तशें मोठी जिवीत आनी कांय जालीच ना, पूण एक गाडी दोनीके एक्सिडेंट जाल्या उपरांत लायटीच्या खांब्याक आपटपाची मातशी मिस जाली आनी जर लायटीच्या खांब्याक आपटत आशिल्ली जाल्यार हांगासर मोठो अनर्थ जावपाचो. हो जो एक्सिडेंट जवळ जवळ सुमार 6 वरांचेर जाल्लो आसा. ह्या वेळाचेर घटनास्थळी ट्राफीक पुलीस आयले आनी त्या वेळाचेर तांच्यांनी जे कोण गाडी चलोवपी आशिल्ले तांचे आल्कोहोली टेस्ट केले, पूण सुदैवान म्हणटा तशें दोनी गाडयांचे ड्रायव्हर हे सोरो पिवन आशिल्ले हे क्लियर जाला. आनीक ताच्या फुडले उपरांत हांगासर एक्सिडेंट जावपा फाटलें कारण सारकें कन्फ्यूज जावपा सारकें आसा जाल्यार काणकोणचे पुलीस ह्या विशयाचेर तपास करतात.